गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रां देवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. नावेलच्या आखे बायश ग्रामसभेत तापड वातावरण. कोयर व्यवस्थापन आनी कोयर वेळगावणी करपा खातीर निधी नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत घातलो प्रस्नांचो शिवोर. 14 तारखेक सावन राज्यांत पावस. हवामान खात्याचो अदमास. लोकांक गरमे पासत मेळटलो सुसेग. म्हापशेच्या धुळेर एग्रीकल्चर फार्मात नाचण्याचे फेस्त उमेदीन. वेगवेगळ्या नाचण्याची उत्पादनां आनी नाचण्यापासून तयार जावपी वस्तूंचे जाले प्रदर्शन. देशात विविध राज्यांनी वाडटा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस. लोकांमदी पातळा भय. देशभरात आनीक एक कोविड महामारीची परिस्थिती. उप्रासला प्रस्न. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेलच्या आखे बायशे वाठारांत जाल्ले ग्रामसभेत बरेच तापड वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. कोयर व्यवस्थापन आनी कोयर वेगळावणी करपा खातीर निधी नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांमदी ग्रामसभेत प्रस्नांचो पावस केलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोयर व्यवस्थापन हो एक गंभीर विशय आसा, हातूंत दुबाव ना. कोयराच्या विशया वयल्यान आखे बायश पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापड जाली. व्हडलो आवाज करून वेचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी थंयचे रहिवाशी हांचे मदीं उतरांचे झूज पळोवपाक मेळ्ळे. कोयर व्यवस्थापनाक निधी दिवपाचेर थळाव्या लोकांनी प्रश्नचिन्ह उबे केले. तेन्ना सरपंच थळाव्या उदका स्त्रोताचे डिसिल्टीक करपाचे उतर दिले. उक्त्या सुवातेर कोयर उडोवपी लोकांचेर खर कारवाई करतले अशीय बजावणी पंचायतीन केल्या. आमच्या ग्रामसभेन ठरयिल्ल्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन करतलो आनी ती नदी आसा ती डिसिल्टींग करपाचें काम आमी WRD कडेन प्रपोजल मांडिल्लें आसा. ते पास करता म्हणून ताणें सांगलां. ते पास करून डिसिल्टींग जातलें आनी फुडें तातूंत भितर कचरो उडोवपाक जायना अशें जतनाय आमी घेतले. हें सगळें करपाक लोकांचो आदार जाय. सगळे पंचायत आनी सरपंच सगळें करपाक शकता अशें ना. तो कोण कचरो भायर उडयता ताका पळोवप आनी ताका धरप हें लोकांची तितली जबाबदारी आसा. जाल्यारूच हें सगळें क्लियर जातलें. तशेंच थळाव्या लोकांनी म्हादय न्हंयची राखण करपा खातीर थाराव मांडलो आनी चालू आशिल्ल्या कामा खातीर हात दाखोवन तो थाराव पास जालो. म्हादय म्हणटा ती आमकां जायत न्ही. म्हादयचें आमचें आनी कांयच ओपोजिशन कोणाचेंच ना. म्हादय म्हणटा ती गोंयचो एक भाग जाचे आमकां उदक आमकां मेळटा आनी जेका आमी आवय म्हणटा. म्हणजे ती आवय खातीर आमी राखपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. ताका कांय इश्यू कांय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हरमन गोम्स आनी संगीता ओली. 2021 वर्साच्या निमणे कडेन गोंयच्या राजकारणात प्रवेश केल्ल्या तृणमूल काँग्रेसींतल्यान कितलेशेच गडगंज राजकारणी भायर सरल्या उपरांत पक्ष आपले अस्तित्व तिगोवन दवरपाक धडपडटा. पूण कोलकाताचे पक्ष फुडारी राज्यांत येवन नागरिकांक तांच्या हजेरीची खात्री करून दिल्या. टीएमसी यहीं रहेगी, टीएमसी यहाँ पर दो के बीच में काम करेगी. आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो टीएमसी की 2027 में हम सरकार यहाँ पर बनाएंगे और जो हमने गृहलक्ष्मी, युवा शक्ति, माली घर माली हाथ का बात कही है उसको हम पूरा करेंगे. आज लोगों को यह सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देने में कामयाब नहीं. 2027 वर्सात सरकार घडोवपाची टीएमसीची येवजण आसली तरी पक्षाची अजून मेरेन कसलीच उदरगत जाल्ली दिसना. वेंचणुकेत जाल्ल्या अपयशाचेर उलयतना पक्ष फुडारी डेरिक ओब्रायनान मतदारांचो विश्वास मोडपा खातीर काँग्रेसीचेर खर टिका केली आनी भाजपाक हारोवंक सक्षम असो एकमेव राजकीय पक्ष अशे पक्षाची भूमिका परतून सांगली. ऐकात. or whether it was me, or whether it was Samil or Marian or any of our leaders who came here, we told the people of Goa, if you want to defeat the BJP, there is only one party who can defeat the BJP, who are serious about defeating the BJP. But what did they do? Not the people. I have no problem with what the people did. They expressed themselves. But I hope now the people of Goa believe that what we were saying before the election last year has come true. Those 11 Congress MLAs who you the people of Goa shared your love, your trust and your belief to give them a vote. What did those traitors do? Baiman, traitors, what did they do?
they went and joined BJP. We told you this would happen, but it has happened. It will continue to happen because it is proven that the TMC is the only party who is serious about fighting corruption. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशिष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांतल्या विविध राज्यांनी पातळिल्लो इन्फ्लुएन्झा व्हायरस वाडत आसा. या व्हायरसाची लक्षणां कोरोना दुयेसा प्रमाण आसा. H3N2 फ्लू लक्षणांक लागून नागरिकांक मदीं भय पातळ्ळा, जाका लागून देशभरात आनीक एक कोविड महामारीची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता. देशात हालींच्या काळात इन्फ्लुएन्झा दुयेंती वाडपाक H3N2 व्हायरस जापसालदार आशिल्ल्याचे दिसून आयला. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या देशांतल्या स्वास घेवपाच्या दुयेंसांचें मुखेल कारण म्हळ्यार इन्फ्लुएन्झा A हो H3N2 उपप्रकार. आता भारतीय अधिकाऱ्यांनी आनीक 2 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती दिल्या, जातूंत हरियाणा आनी कर्नाटकाचो आस्पाव आसा. चड संसर्गजन्य H3H2 इन्फ्लुएन्झा आशिल्ल्या मनशाक खोकली येता, शीक येता वा उलयता तेन्ना भायर सरपी थुकेक लागून मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक हो रोग पातळूंक शकता. ते भायर संसर्ग जाल्ल्या पृष्ठाच्या संपर्कांत येतकच मनशान तोंडाक वा नाकाक हात लायल्यार हो व्हायरस पातळूंक शकता. गुरुवार भायलो ल्हान भुरगीं, जाणटीं आनी मुळावे वैजकी स्थिती आशिल्ल्या लोकांक फ्लूची गुंतागुंत जावपाची चड शक्यताय आसा. ही लक्षणां चड करून सुमार सप्तकभर तिगून उरतात, पूण कांय जाणांक चड काळ दिसूं येतात. मनशाक श्वास घेवपाक त्रास जाल्यार छातीत दुखप वा अस्वस्थताय, खर जोर येवप, जेवण गिळटना गळो दुखपाची लक्षणां दिसल्यार दोतोरा कडेन वचप खूब गरजेचें. बरें जावपाक कितलो वेळ लागता? हो संसर्ग चड करून 5 ते 7 दीस चलता. 3 दिसांनी जोर वचूं येता. सौम्य संसर्ग जाल्यार लेगीत खोकली चड काळ तिगूंक शकता. खोकली उरली आनी 3 दिसांनी लेगीत जोर उरलो जाल्यार दोतोरा कडेन परतून संपर्क सादप गरजेचें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात पयलेच फावट नाचण्याचे फेस्त व्हडा उमेदीन जाले. म्हापशेच्या धुळेर एग्रीकल्चर फार्मात आयतारा 12 मार्चाक सकाळी 11 ते सांजे 5 मेरेन ते जाले. या वेळार जायत्या जाणांनी वेगवेगळ्या प्रकाराचे नाचण्यांची उत्पादनां आणि नाचण्यापासून तयार जावपी वस्तूंचे प्रदर्शन लेगीत केले. गोंयांत नाचण्यांचे उत्पादन चड आसा. नाचणे हे एक प्रकारचे पीक जाका उदकाची गरज उणी आसता. नाचणे खंयचेय जमनीत उत्पन्न करूं येता. देखून ताची जाणीव करून दिवपा खातीर मारियस फर्नांडीस आणि डॉक्टर ग्वेंडोलिन द ऑर्नालिस आणि कृषी संचालनालयाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ म्हापशेच्या धुळेर एग्रीकल्चर फार्मात घडोवन हाडली. पळयात काय उमेदीचे खीण. There are major millets and minor millets. Ragi is one of the major. Jawar, bajra, ragi are the major millets. Then Banyard millet, Vario, Proso millet, then little millet, and these are the small millet. Ragi occupies the third largest major millet after Jawar, bajra, then ragi ka. So traditionally, as I told, it never occupied a big area. It was grown only in the hilly parts of India, during rainy season. But the crop can be grown in any season, provided there is no water stagnation. And it can come up it can come up in any poor soil. It doesn't require a fertile soil also. It doesn't require much water also. But it was never a part of a major food item. And we do not bring farmers. People who are interested, they come. We give these outlet stalls. So we have prepared Nagli laddu. So what are the benefits of Nagli laddu? These are very rich in protein. It has about 5 to 8% of protein, 60 to 75% of carbohydrates, and they are beneficial in many different our body health. So they are also good in dietary fibers. If dietary fiber, what are the benefits of dietary fibers? Dietary fibers help us to maintain the cholesterol level in our body, and this also have it also helps to control heart disease.
So heart attack patients are there, no? So it is very beneficial if you consume this nagli laddus. So let's see how we have prepared this. First, what we roasted the finger millets, then groundnuts and elaichi. We have made a paste out of it, and then we mix it with our local ghee. We use our local ghee. Then we use sesame seeds, and after that we prepared and sesame seeds. After that, no, we prepared a mixture of it, a nice mixture, and we give them a shape of laddu. And we have also mixed groundnut in this. So this way we prepared this. सो हिमोफिलिया एक ब्रीफ बद्दल सांगूंक सोदता की हांव हिमोफिलिया म्हणजे एक रक्ताचो दुयेंस आहे ब्लिडिंग डिसऑर्डर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम. सो आमच्या भितर न्ही एक प्रोटीन रेडी जायना. सो तेजे खातीर न्ही मातशें कितें कट पडलें न्ही रगत व्हांवत रावता कळ्ळें न्ही. आनी तितून भितर न्ही मेन दोन मोस्ट कॉमन म्हणटा तो तितून दोन कॅटेगरी आसात हेमोफिलिया ए एंड बी म्हणून. सो 85% पेशंट आमचे हेमोफिलिया ए एंड 15% हेमोफिलिया बी आसा. सो तेजे खातीर आमकां कितें करचें पडटा डेली लायफस्टायलांनी आमकां नॉर्मली लायफस्टायल आमी जगून जाय म्हणटा ती आमकां एवरी ऑल्टरनेट डेज वीकली 2 to 3 टायम्स आमी इंजेक्शन घेवचें पडटा. सो ते इंजेक्शन घेत रावल्यार आमी प्रॉपर नॉर्मल लायफ काडूंक शकता. बट आमी अवेरनेस कमी आसा तेजे खातीर ती पेशंट न्ही कितलेशे घरा कडेन सफर जायत आसता. सो आमी इवन डॉक्टरांचे मध्ये बी अवेरनेस कमी आसा म्हणून भुरग्यांक सारकें ट्रिटमेंट मेळना. आमी आमचे रोल हेच आसता की आमी प्रॉपर अवेरनेस हाडपाचें डॉक्टरांचे मध्ये. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आणि मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगम्याचे धोल वाजपाक लागल्यात. शारी वाठार आसूं वा गांवगिरे भुरगीं धोल शामेळाच्या तालार धुंद जावन तेंच्या आवडट्या शिगम्याचो घोस्त काडटना दिश्टी पडटात. पळयात दिवचल वाठारांतले बोड्डे आनी गांवकर वाड्या वयल्या घोडेमोडणीची कांय उर्बेभरीत खीण. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. शिगम्या निमतान राज्यात वेगवेगळ्यो परंपरा पळोवपाक मेळटात. पेडणे मांद्रेच्या सावंतवाड्यार शिगम्या निमतान 7 दिसांची धुळवट जाता आणि धुळवटीच्या 7व्या दिसा देवीचे ताट घराघरांनी भोंवपाची 100 वर्सां पोरणी प्रथा आसा. हांगासरल्या जाणट्या नेणट्यांनी अजूनय ही परंपरा जपोवन दवरल्या. देवी भूमिका ह्या निमतान घराघरांनी भोंवून लोकांक आशीर्वाद दिता असो गांवकारांचो भावार्थ आसा. पळयात.
श्रीदेवी भूमिका मातेच्या कृपा आशीर्वादान सावंतवाडा मांद्रे हांगासर शिगमोत्सव हो मोठ्या उत्साहान मोठ्या आनंदान वाड्यावयले लोक एकत्र येवन साजरो करतात आणि आयज आमची धुळवट 7 दिसाची आमची धुळवट आसता आणि 7व्या दिसा आमच्या देवीचे जेका आमी ताट म्हणटा देवीचो कौल आयज घरोघरी वता वर्षांतल्यान एकदा म्हणटात तशे संपूर्ण वर्षांतल्यान एक फावट देवीचो कौल हो प्रत्येकाच्या घरा कडेन वयता आनी त्या वेळाचेर लोक मोठ्या उमेदीन आनंदान उत्साहान देवीची पूजा करतात आणि यथाशक्ती पूजा अर्चा करून देवी कडेन आपले सांगणे प्रगट करतात. अशा तरेन मोठ्या आनंदान मोठ्या उमेदीन वाड्यावयले सगळे लोक एकत्र येवन हो शिगमोत्सव साजरो करतात. ह्या वाड्याक मोठी एक परंपरा प्राप्त आसा. अखंडपणे ज्या क्षणापासून ह्या वाड्याचेर देवीची श्रीदेवी भूमिका मातेची स्थापना जाली थंयच्यान आज मेरेन ह्या वाड्याचेर अखंडपणे तेवत असो शिगमोत्सव आमी मोठ्या उमेदीन मोठ्या आनंदान साजरो करतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, श्वेता गावकर आणि मनीषा जाधव. कावेलोसीच्या सांताक्रुजान कुंकळे युनियनाक 6-5 अशा रोमांचक टायब्रेकरात हारायलो आणि कुंकळेच्या लेट आफान्सो आगियार स्मारक इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. पळयात. सुरवेच्या आक्रमणात कुंकळेन वर्चस्व गाजयलें. मॅचीच्या 5व्या मिनटार हाय शॉट मारून खातें उगडपी कावेलुसीचो ब्लॅन रॉड्रिगीस आशिल्लो, पूण कुंकळेन फॉर्मात येवन अर्दांत वचचे पयलीं विरोधकांचेर 3-2 अशी मात करपाक येस मेळयलें. पूण दुसऱ्या अर्दांत कावेलुसीचो शेक आशिल्लो आनी निमाण्या शिट्टी पयलीं बरोबरी करपाक येस मेळयलें. निमाणे सगळे टाय ब्रेकराचेर देंवले आनी कावेलुसीमान 6-5 अशें जैत मेळयलें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. आयएमडीच्या अदमासा प्रमाण 14 तारखेक सावन येवपी पावसाक लागून सद्याक राज्यात सुरू आशिल्ले गरमे पासत लोकांक थाकाय मेळटली. तो मेरेन दनपारची वाडपी गरमी लोकांक त्रासदायक थारतली. 14 तारखे सावन राज्यातल्या कांय वाठारांनी गडगड आणि पावस पळोवपाक मेळटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कोंकण कर्नाटक दर्यादेग वाठारांनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जावपाचो आशिल्ल्यान राज्याच्या दोनूय जिल्ह्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. 12-13 वेर हवामान सुके. 14-15-16 वयर कांय वाठारांनी हलको पावस आनी गडगड, कांय वाठारांनी दव धुके. फुडल्या 3 दिसाक चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.